नमस्कार. गोवा टुनायटात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयात पावसाचो धुमाकूळ. रस्ते उदकात. न्हंयांची पातळी वाडली. सत्तरी, दिवचल, पेडण्या कांय गावांचो संपर्क तुटलो. 61 दिसांत राज्यात 121 इंच पावस. 55% मायज. गोंयात पावसाचो अंदू जुलयात 126 वर्साचो रेकॉर्ड. हे आदी 131 70 इंचाचो रेकॉर्ड अंदू जुलयात 88 इंच पार. एनआयओचो आदलो चीफ सायंटिस्ट रमेश कुमाराची माहिती. वायनाडाची परिस्थिती उप्रासपाचो गोंयाक भय ना. वाडट्या उटंगाराचे फाटभुंयेर लक्षद्वेधीक मंत्र्याची जाप. गाडगिळाच्या रिपोर्टावेल्यान विरोधकांची दोंगर कापतल्यांक शिटकावणी. गोंयात दोतोर वैजकीय स्टाफाचो मोठो उणाव. भलायकी मंत्री म्हणटा सरकारी हॉस्पिटलांनी हेर राज्यांतले दोतोर हाडपाची परिस्थिती विचार चल्ला. निर्णय जातलो. पंचायतींनी बायोमेट्रीक व्यवस्थेक स्टाफाचे मॅन्युप्युलेशन. मंत्री म्हणटा उपाय काडटा. जानेर 2025 सावन स्टाफाचेर नजर दवरूंक AI बेस्ड फेस रेकॉग्निशन सिस्टम. मथुरेत श्रीकृष्ण मंदिर शाही मस्जिद केशीत हिंदू पक्षाक मोठी थाकाय. हिंदूंच्यो याचिका रद्द जावच्यो ना. प्लेसीस ऑफ वर्शीप कायद्याचे बंधन ना. अलाहाबाद हायकोर्टाचो निकाल. गोंयात कॅन्सराचे प्रमाण वाडटा. वेळार डिटेक्शन करपा खातीर आतां गांवांनी जीएमसीची मोबायल व्हॅन. कॅन्सराची तपासणी अभियान सुरू. आणि ऑलिम्पिकात भारताक तिसरे कांस्य पदक. 50 मीटर रफायल 3 पोझिशनात कोल्हापूरच्या स्वप्नील कुसळेन जोडले कांस्य पदक. भारताक 3 पदकां शूटिंगात. गोंयभर पावसाचो धुमाकूळ. वचत थंय रस्ते उदकान. न्हंयांची पातळी वाडली. रेड अलर्ट उसरा आयिल्ल्यान शाळांनी आयिल्ल्या भुरग्यांक परत धाडली. सत्तरे, दिवचले, पेडण्या, उसगांवां कांय गावांचो संपर्क तुटलो. 2 दीस जाले येलो आनी उपरांत ऑरेंज अलर्ट चलतालो. 2 म्हयन्यांत 121 इंच पावस. 4 म्हयन्याचो पावस 2 म्हयन्यांत. 55% मायज. नानोड्या कदंब बस उदकांत अर्दी बुडली. हुंवाराक लागून बसींतले भुरगे परीक्षेक पावले नात. बार्देजांत शापोरा न्हंयचें उदक वाडलें. रेवोडा आनी हेर गांवांनी उदक घुसलें. लोकांचें जनजीवन विस्कळीत. धारगळ म्हाखाजनातूय उदक भरलें. गोंयभर उटंगार. कासरवर्णे पेडण्या रस्ते उदकापोना. येरादारीचेर परिणाम. हुंवाराची परिस्थिती. फोंड्या राखणेवणत कोसळ्ळी. वाळवंटी न्हंयत हुंवार. रस्त्यावेल्यान उदक. अस्नोड्या हुंवार. लोकांच्या घरांनी धोपराळीतलें उदक. खोर्लेच्या रस्त्यांचेर उदक. गाडयो पडल्यो बंद. रस्त्यार गचमुड्डी. साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान हुंवाराची परिस्थिती. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान तिळारी दोडामार्गात गाडयो उदकापोना. मजगतीं पोरयेची आमदार देविया राणेन हुंवाराच्या परिस्थितीचो विशय विधानसभेत मांडलो. This fear and anxiety in the minds of people of Sattari, as there has been severe flooding reported in Keri village of Sattari Taluka due to incessant and heavy rains over the last couple of hours. Excess water from the dam is released into the Valvanti, coupled with the rains has caused overflowing of Valvanti into the streets, agriculture fields and houses and shops of the residents in Keri village, especially Goteli number 2. And at the same time, increased level of Madai river also is causing flooding in Valpo and in the adjacent villages.
Life in Sattari has come to a complete standstill due to the floods, as most areas have been inundated with water. Students from Sattari have missed important exams as the water levels have been continuously rising, making it impossible for them to travel on the road or even from their houses. There's no power at many of these places. It's disturbing to see the visuals as on top of that, the IMD has again issued a red alert for Goa today. So I request Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Water Resources and Honorable Minister for Disaster Management to kindly take immediate action to protect the lives and livelihoods, because it's a very serious situation right now. So कालच्यान खूप पाऊस पडटा म्हणजे नॉर्थाक आणि विशेष करून महाराष्ट्रातल्या काही भागांतल्यान आणि त्यामुळे टिळारी जे आसा पळय थंय उदक खूब भरिल्लें आसा आणि उदक ऑफकोर्स दारां बी उगडपाचें तें कांय ना, पूण देर इज अ हेवी फ्लो ऑफ वॉटर. आमचे सगळी इंजिनियर नॉर्थाक जे आसा पळय न्ही ते सगळे एक लोकेशनाचे आसात टू सी द लेवल ऑफ वॉटर आणि वेरेवर पॉसिबल ज्या जाग्यार कितें उपाय करपाक जाता तो उपाय करपाक सांगिल्लें आसा. ओके. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 125 वर्षात पहिलेच फावट जुलयात इतलो पावस पडला. हवामान शास्त्रज्ञ आणि NIOचो निवृत्त सायंटिस्ट MR कुमाराचो दावो. ह्या जुलयात 89 इंच पावसाची नोंद जाला. हे आधी 2023 जुलयात 70 इंच, जाल्यार 1953 जुलयात 69 इंच, जाल्यार वर्ष 2031 जुलयात 68 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. अंदू जुलयात सगळे रेकॉर्ड मोडले. हे वर्षाक आमकां 124 इयर्साचे रेकॉर्ड जाल्ले आमकां जुलय महिन्यात. म्हणजे 124 वर्ष. या फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड्स टिल टुडे वी हॅड द मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलय. 21-24 millimeters पावस पडलो. प्रिवियस टू दीस लास्ट वर्षाक 1777 millimeters पावस पडलो. ताजे फुडें 1953 आसले, 1748, and there was actually a little bit less, 1742 asile in 1931. For example, on 7th of July, which ended on 8th of July, 8:30 a.m. morning, we had one of the highest amount of rainfall for the whole state of Goa, where we observed or got 236 millimeters of rainfall in one day. And several places, including the state capital Panjim, received almost 36 centimeters or 363 millimeters of rainfall in one day. The state of Goa has actually 55% excess rainfall as compared to the Indian subcontinent, which is only 2% excess. And the last day of actually July, 31st of July, we had actually, I would say, a monsoon, or the month of July ended with a bang. Mind you, we are talking about only the 2 months of June and July. We have actually another 2 more months left, August and September. And if the phenomena like La Nina, you will have actually more and more rainfall. वायनाडासारखी परिस्थिती गोयात उपरासपाचो खंय भय ना. विरोधकांचे लक्षद्वेधीचेर मंत्र्याची जाप. अस्तंत घाट आदीच संवेदनशील. घाटगीळ रिपोर्टात शिटकावणी. गोयात अंधाधुंद दोंगर कापतात. विरोधकांचो अलर्ट. मंत्री बाबूश म्हणटा पालसाणांचे बाबतीत गोय सेफ. गोय 111 ते 121 नंबरार, वायनाड खंय 13 नंबरार. मुख्यमंत्री म्हणटा वायनाडाची देख घेवन गोयच्या दोंगरांचोय अभ्यास जातलो. To the massive landslides in Wayanad in Kerala, where hundreds of lives were lost in the devastation caused to houses, environment and animals. Similar landslides have taken place in other parts of India. Goa too is experiencing similar incidents. Unplanned and excessive development in ecological sensitive areas in both districts of Goa, including Darbandora in the Western Ghats, are prone to such landslides. The steps the government has taken in the matter. The Landslide Atlas of India, prepared by National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad in February 2023, had ranked the North and South Goa district of the state as 111th and 121st rank respectively regarding to the exposure to landslides among the 147 landslide prone districts of the country. Wayanad district of Kerala state has been ranked 13th as per the report prepared by ISRO. Significant causes of landslides are heavy rainfall, steep slopes, and certain landforms like cliffs and valley sides, earthquakes, and volcanic eruptions. Government has identified and mapped
the landslide-prone areas in both North and South Goa districts, and same has been incorporated in the state and district disaster management plans. The nature of landslide incidents occurred previously in Goa did not cause urgent displacement of families. Hence, I assure all the honorable members of legislature that State Disaster Management Authority is fully geared up to tackle any disasters occurred in the state. वायनाड इज एन आय ओपनर. म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा त्या ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो. हाजे काही गोष्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या आनी 100% ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमी एश्युरन्स दिता. ताज्या खातीर वॉट एवर म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन आमचे करपाक जाय ते आमी करता. आपणे अस्तंत घाटाविशीं दिल्लो रिपोर्ट सरकारान विचारांत घेवंक ना. तातूंतले मुद्दे अजूनय चालीक लायल्यार अरिश्ट वाडटो येता. वेस्टर्न घाट्स इकॉलॉजी एक्सपर्ट कमिटीचो चेअरमॅन माधव गाडगिळान प्रुडंटाकडे उलयतना सांगले. सांगितलं होतं सरकारला नव्हता काही इंटरेस्ट अशा पद्धतीने काही सुधारणा करण्यात. तो अजून वेळ गेलेली आहे की अजून उपाय शक्य आहेत? असं काय नाही, उपाय तर नेहमीच शक्य आहे. आम्ही जे सुचवलं आहे त्याप्रमाणे करायचा प्रयत्न करता येईल. आपण तयार केलेला रिपोर्ट तर तुम्हाला वाटतं की तो फुल फ्लेज इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे आता म्हणून? असं माझं 100% मत आहे. नाही तर असं होत राहणार. हो, माझा इतका प्रामाणिकपणे लिहिलेला अहवाल आहे की त्यांना असलं काही ऐकायची अजिबात इच्छा नाहीये. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गोयात दोतोर आणि वैजकीय स्टाफाचो मोठो उणाव. विधानसभेत प्रश्न आयलो. भलायकी केंद्रांनी दोतोरना सुविधा सारक्यो ना. दुयेंतींक उठ सूट जीएमसीत धाडटात म्हूण विरोधकांनी इशू लावन धरलो. मंत्री म्हणटा वैजकीय स्टाफाचो उणाव भरून काडूंक हेर राज्यांतल्या दोतोरांक रिक्रूट करचे पडटले. पगार तसो दिवचो पडटलो. विचार चल्ला. मंत्र्यान पयल्याच प्रश्नान म्हाका उत्तर दिला की हांव विचारलेले स्टाफ एडिक्वेट आसा काय ना. खंयचे हॉस्पिटल चलयतले जाल्यार ताका मेन म्हणटा ते नर्सीस जाय, डॉक्टर्स जाय आनी अदर पॅरामेडिकल स्टाफ जाय. पण सध्या जर पळयशीत आज सकाळी सुद्धा जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदां विजिटाक गेल्लो लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले. हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें. आम्ही पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले. आतांच आमी 2023 10/10/2023 आमी परत एकदा प्रपोजल फॉर एडिशनल पोस्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. आयजचे जर तुमी पळयल्यार उत्तर जे आसा आनी आयजचे जे नॉर्म्स जे आहा आनी आयजचो जो लोड जो वाडला, आयज उत्तर जे दिलां ते आमी आयज जे तो आमचो स्टँडर्ड हे आसता बेस्ड ऑन एक्झॅक्टली वॉट इज द सिच्युएशन, कशें कितें आसता, ह्या इतले पेशंटाक इतलें. पण कितें आहा थंय परिस्थिती बदलल्या. तुमी जे सांगलां ते हांवें सांगल्या प्रमाणे ते रिव्यू आमकां करचेच पडटले आनी सँक्शन स्ट्रेंथ नॉन ते घेवन बसपाचें ना. ते वेगळे तरेन पळोवन ते आमकां फुडें वयचें पडटलें. आमकां ह्या तरेचो एक हब एंड स्पोक मॉडल जे खंय ते सगळे हे सगळे रेडिओलॉजीचे इक्विपमेंट बी हाडपाक. आतां तुमी जर सरकाराक विचारले एक प्रॅक्टिकली हांव सांगता, तुमी यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथींग. आमी सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फायनान्सा कडेन चर्चा करून हे आमी जर प्रपोजल आमी फुडें व्हरूंक शकता. कारण इट्स अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग. इट इज नॉट अ प्रायवेट ऑर्गनायझेशन. इट मे बी यूज बिकॉज द OT इज बीन शट. आनी स्पिकर जर हे सगळें करपाक जाय जाल्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन पळय सांगलां की हे सगळें कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां सँक्शन करून आमकां ह्यो पोस्ट जाय. आनी आयज गोंया भायले डॉक्टर जर येवपाक तयार हांगा काम करपाक. कितलेय बेरोजगार डॉक्टर भोंवतात आउट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे डोंट गेट दॅट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. दे आर रेडी टू कम हियर. चीफ मिनिस्टर येस्टरडे हॅज क्लियर्ड अ डॉक्टर फ्रॉम टाटा मेमोरियलाच्या रेकमेंडेशनाचेर. आमी डॉक्टर पायल माटी म्हणून आमी तिका घेतल्या.
काणकोणा किडनीचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणात सापडटात. हेर तालुक्यांपरस 3 पट मायज. काणकोणा डायलिसीस सुविधा जाग्यार घालूंक जाय. त्याच बरोबर दुयेंसा फाटले शास्त्रीय कारणाचोय अभ्यास करात म्हूण विजयान विशय काढलो. मंत्री म्हणटा केंद्राच्या आदारान तज्ञांक घेवन अभ्यास जातलो. गोंयांत दुयेंतींच्या प्रमाणात डायलिसीस सुविधा मेळना म्हूण आमदारांची फिर्याद. What steps you're going to take to see that early detection is kidney failure zata asana. Major kidney cases are coming from Kankon. All these years we have been discussing what steps government is taking. I want to know from the Honorable Minister what exactly he plans, how he plans taking early detection of kidney cases. What exactly? Knowing all the reasons due to hypertension, diabetes, due to so many things it is happening. Cases are increasing. वेगळ्या गोष्टीचेर आयज किडनी फेलियर हे जे दुयेंस वाडटा and हे वाडटा because you find young people between the age of 25 and 35 also having bleeds and having high blood pressure. These unshent ज्यांचे किडनी ट्रान्सप्लांट जाता हेंकां मेंटेनन्स मेडिसिन्स जे आसा गोवा राज्य सरकार फ्री दिता. एक सांगूंक सोदता बाब रेजिनाल्डाक एंड स्पीकर सर आनी आयज गोंयचे जनते बी खबर आहा की आमच्या राज्यान आमी सगळ्या गोष्टी आमी फ्री मेडिसिन दिता. डायलिसीस आयज आमी सगळे कडेन डायलिसिसाचे सेंटर जितके आमी जे खंय खंय जागो आहा प्रत्येक CHC PHCन आमी ओपन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. Japan had a chronic kidney disease issue which was a crisis. Now Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue. And they brought this down. I think you have to study this type of a model, especially with regard to Kankon. And what he says is absolutely correct that we must find the cause, how to reduce it. But we have started dialysis center to ease the burden on the people from traveling at distances. And here, honorable member anje sangla, in order to reduce it, to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to Government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Kankon itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary Health, Government of India, and पंचायतींनी खंय स्टाफाचे बायोमेट्रीक सिस्टमीत मॅन्युप्युलेशन. ताका लागून आता AI बेज फेस रेकॉग्निशन आणि बायोमेट्रीक सिस्टम बसोवन स्टाफाची गैरहजेरी कंट्रोल करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. मंत्री माविन उलयला. नवी व्यवस्था जानेर 2025 मेरेन चालीक लागतली. पंचायतींच्यो 20 सेवा खंय फुडल्या 9 म्हयन्यांत ऑनलायन. पब्लिकाक जो त्रास जाता स्टाफ ना म्हणून ताका लागून कितें स्टेप घेतला. दुसरो प्रश्न आसलो म्हाजो की वेदर सेक्रेटरी आर गिवन एडिशनल चार्जीस इन द डिफरंट पंचायत. हो एक सेकंड क्वेश्चन आसलो. फुडले सांगूंक प्रश्न काय आन्सर करता. ताका दुसरो प्रश्न आसलो की आमचे कडेन वेदर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरीज आर वेकंट. इफ सो नंबर ऑफ वेकंट पोस्ट एंड वेदर द गव्हर्मेंट इज इंटेंडिंग टू फिल दिस पोस्ट टू अवॉइड एडिशनल ड्युटी टू द overburden panchayat secretary for the smooth functioning of panchayat work. If so, the details thereof. आणि हे सारकें जावन आसा. तेका लागून आमी बायोमेट्रीक सिस्टम प्रत्येक पंचायती करपा लायिल्ले. आमी तांकां ती वेवस्था केल्ली. अशें जाल्लें आसा थोडे कडेन बायोमेट्रीक सिस्टम चलता, थोडे कडेन चलना. ही बायोमेट्रीक सिस्टम तरी आसली, ही चलना. आतां एक नवीन युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI based facial recognition identification system हे आमी इंट्रोड्यूस करता. हेजे अशे परिणाम जावपा आसा तेका इवन इंटरनेट कनेक्शन ना जाल्यार चलता. नुस्तें तेंचे ती ॲप डावनलोड करून ते आमी इंटग्रेट करून आमी ऑलरेडी हे गोवा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तेंचे कडेन दिल्ले आसा. बाब रोहना कडेन हांवें मागला, तेजे डिपार्टमेंटा कडेन मागला. ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां हें करून दी. आमी टायमलायन हेजो 6 म्हयने घेतलेले आसा. दॅट विदीन 6 months इट वील बी ऑपरेशनल. बाय बिफोर जानेवारी एंड नेक्स्ट इयर हें ऑपरेशनल इन ऑल द पंचायत आमी करपाक सोदता. हें ऑपरेशनल करता तेन्ना सेक्रेटरी आसून दी, क्लार्क आसून दी, प्यून आसून दी, वेन ही इज इन द ऑफिस, वेन ही इज आउट ऑफ द ऑफिस, ऑटोमॅटीक रिकॉर्डिंग जातलें.
मथुरेच्या श्रीकृष्ण मंदिर आणि शाही ईदगाह मस्जिद केशीत हिंदू पक्षाक मोठी थाकाय. अलाहाबाद कोर्टाचो मुस्लिम पक्षाक धपको. हिंदूंच्यो 18 याचिका रद्द करपाक कोर्टान न्हयकार दिला. हिंदूंच्यो याचिका सुनावणेक योग्य तांकां प्लेसीस ऑफ वर्शीप कायद्याचें बंधन लागना. मुस्लिम पक्षाचो श्रीकृष्ण जन्मभुयेंतल्या मथुरा मंदिराचे पुनरुद्धाराक विरोध. गोंयांत कॅन्सराचें प्रमाण दिसान दीस वाडटा. वेळार तपासप जाल्यार आनी सुरवातीच्या स्टेजीत दुयेंस सापडल्यार दुयेंतीक बरो करप मोठो आदार जाता. हे फाटभुंयेर जीएमसीन मोबायल कॅन्सर तपासणी व्हॅना वरवीं पुराय गोंयांत तपासणी अभियान सुरू केला. खासा रिपोर्ट. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आहा ते म्हटल्यार बांबोळे जीएमसी हांगासर आनी खास करून ते म्हटल्यार आमकां खबर आसा की गोंयांत सध्या कॅन्सर म्हणटा दिसान दीस वाडत आसा आनी सध्या आमी ते निमतान हांगासर एक जीएमसींत मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन बस हाडलेली आसा आनी त्याची माहिती दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर जगदीश काकोडकर. पळयात आतां जशें जिवनशैली बदलता, लायफस्टायल जेका आमी म्हणटा बदलता, लोकांचे जेवणाची खावपाची पद्दत, भायर जेवपाची पद्दत, तळिल्ले पदार्थ खावपाचे, फास्ट फूड खावपाचे, व्यायाम कमी करपाचे, सगळ्या कडेन गाडयो स्कुटरी जाल्ले कारणान आजकाल चलप कमी जाला. सो डायट बदलला, फिजिकल एक्टिविटी कमी जाल्या आनी हार्मफूल सबस्टन्सीस एनवायरमेंटानूय वाडल्या. एअर पोल्युशन जाता. वेगवेगळे कारणां लागून कॅन्सर म्हणटा ते एक दुयेंस न्ही. कॅन्सर इज अ ग्रूप ऑफ 100 डिफरंट डिसऑर्डर्स. 100 वेगवेगळे तरेची दुयेंसां आसा जेका आमी कॅन्सर म्हणटात. अशी आमी सोय केल्या की त्या गरीब लोकांक गोंयच्या मेडिकल कॉलेजीन येवपाची गरज ना. आमी सॅम्पलां तांच्या हेल्थ सेंटराच्या लागीं वचून चॅक करतले आनी हाडटले. जीएमसीन टेस्ट करतले आनी रिपोर्ट तांकां हेल्थ ऑफिसर किंवा मेडिकल ऑफिसर जो आसा तांच्या मार्फत दितले. खुबशे गोंयांतल्या लोकांक ह्यो फॅसिलिटी जाता. हेज्या पयलीं आमी खुबशे व्हॅनी पळयल्या की डिपार्टमेंटान हाडल्या, बट ही व्हॅन आहा ती फुल्ली इक्विप्ड आहा आनी ह्या हेतूर आमची व्हॅनी सगळ्यो फॅसिलिटी अवेलेबल आहा ज्यो ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट करपा खातीर इक्विप्ड आहा. सो अशा तरेन गोंयच्या सगळ्या लोकांनी हेचो फायदो घेवचो आनी हे जे कितें फायदो सरकारान दिला तो करून घेवचो आनी आपली स्वताची चॅकअप करून घेवचे. प्रुडंटा खातीर जीएमसी बांबोळेच्यान रुपेश रावत. गोयच्या दर्यांत मोठ्या प्रमाणात एलईडी नुस्तेमारी जाता. जानेर 2024 गोवा शिपयार्डान केल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टात ताचे पुरावे. गोवा फाउंडेशनान रिपोर्ट हायकोर्टा मुखार दवरलो. शिपयार्डान 3 जेटींचेर 16 नुस्तेमारी बोटींचे इन्स्पेक्शन केल्ले. तातूंतल्या 15 बोटींचेर खंय जनरेटर सेट, एलईडी लायटी मेळ्ळ्यो. इंजीन फेल जाल्यार पर्याय जनरेटर न्ही, याचिकादाराचो दावो. The High Court on Thursday briefly heard the petitions pleading to ban LED fishing in deep sea. The petitioner Goa Foundation contended that the boats venturing into the sea for the purpose of fishing should not be allowed to carry the generator sets on the boat, as generator sets are used for LED fishing. The petitioner also mentioned an inspection report prepared by Goa Shipyard Limited and submitted to the Department of Fisheries, mentioning that when they inspected 16 boats, 15 boats were found with generator sets which were having heavy use LED lights which were used for the purpose of fishing. In the Goa Shipyard Limited's inspection report, it is also mentioned all the 15 boats which were having the generator sets, all were having the points and the LED sets which can be used only for the purpose of LED fishing, which is bad for the environment. The High Court has adjourned the hearing for Tuesday afternoon for further consideration. Meanwhile, the petitioner mentioned that the fishing season was supposed to start from the 1st August, but due to bad weather, it has not been started. Mukesh Kumar for Prudent. आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टाचो मोठो निर्णय. राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हळ्यार एससी आणि एसटी खातीर सब क्लॉज करून कोटा भितर कोटा आरक्षीत करपाचो अधिकार राज्यांक आसा. नोकर भरती वा शिक्षणीक प्रवेशा खातीर अशा तरेन कोटा निश्चित करूं येता. 7 जुईजांच्या खंडपीठान 6-1 हो निकाल दितना सुप्रीम कोर्टाचो वर्स 2004तलो निकाल घुवणायलो. ऑलिंपिकात भारताक 3रे कांशा पथक 50 मीटर रफायल 3 पोझिशनात कोल्हापूरच्या स्वप्नील कुसळेन कांशा पथक जोडले. स्वप्नील पयले खेप ऑलिंपिकात वांटेकार जाला. भारताक आतां मेरेनची 3 पदकां शूटिंगात.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.